नमस्कार. दोनपरच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे उकार. खबरो विस्तारान. पणजे पोन्न्या सचिवालया लागीं कदंबा इलेक्ट्रीक बस आनी क्रेनी मदीं अपघात जालो. क्रेनीचो धपको लागिल्ल्यान बसीचे एका वटेंतले सगळे हारशे फुटले. बसीचे बरेंच लुकसाण जालां. बसीत कोण प्रवासी नाशिल्ल्यान साल्वार. येरादारीचेर परिणाम. मंगळारा सकाळी पणजे इलेक्ट्रीक बस आणि क्रेनीमध्ये अपघात. आदिलशहा पॅलेसाकडे अपघात जालो. सरकारी कर्मचाऱ्यांक पावोवन ही इलेक्ट्रीक बस पणजे दिवजा सर्कला वटेन वताली. क्रेन रस्तो क्रॉस करतना क्रेनीचो फुडलो हूक बशीक लागलो. बशीचे एका वटेचे सगळे आरशे फुटून काबार. बशीत कोण नाशिल्ल्यान साल्वार. माझ्या रस्त्यार हांवें जालो. ओके. ते घेवन रॉंग सायडीन भायर काडली तेणें. अमक्यान क्रॉस केली न्ही. ते रॉंग सायड न्ही आतां. ओके. पैसेंजर कोण नसले. पॅसेंजर म्हणून हाँ, रोकने के बाद ये फास्ट में आया और ऐसे ही मोरा की सट गया उसका। कदम फास्ट में आया। ये गाड़ी हाँ, ये बस वाला फास्ट में आया। हाँ, हाँ। तो ये लग गया। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टच्या लागसार मावळिंगे वाठारात मंगळारा जखमी बिबटो सापडलो. थळाव्यांनी हे विशीं राना खात्याक कळयले. बिबटो झाडावयल्यान पडून जखमी जाला आसूंये म्हूण अदमास. बिबट्याचेर सध्या उपचार सुरू आसात. काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्टच्या लागींच आशिल्ल्या दांडील लागीं आशिल्ल्या मावळिंगे या जंगलात जखमी अवस्थेत काल एक बिबट्या सापडिल्लो आसात. हेची माहिती स्थानिक लोकांनी वन खात्याक दिल्यानंतर तात्काळ वन खात्याचे अधिकारी आसात ते घटनास्थळी वचून तेंच्यांनी पाहणी केली. त्या वेळाचेर तो जखमी अवस्थेत वरडताना तांकां दिसलो. तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांक आपोवन एका उपचार दिल्ले आसात आणि झाड आयल्यान पडल्या कारणान तो जखमी जाल्याचो अंदाज तेंच्यांनी व्यक्त केलो आसा. ह्या बिबट्याक उपचार दिल्यानंतर तो बरो जाल्यानंतर तेका प्राणी संग्रहालयात सोडपाचो विचार सध्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करीत आसात. प्रोटोंडा खातीर प्रमोद पंडा. पर्वरे खापरेश्वर देवळाचे देवूळ मोडून मुर्ती उखलपाचे प्रकरण तापला. कॉन्ट्रॅक्टरान पुलीस फौज फाट्यान वड काडलो. लोकांचो विरोध तरी ताणें कोर्टाचे अर्दी फुडें काडली. देव देवस्की मानपी थळाव्यांनी खंय शेकड्यांनी वर्सां सावन हे सुवातेचेर खापरेश्वर थंयचे सावन दुसऱ्या स्थानार व्हरपा विशीं प्रसाद घेतिल्ले प्रसाद जावंक नाशिल्ले. खासा रिपोर्ट. गोंयांतच न्ही जाल्यार पुराय कोकण प्रांतात दर एक गांवचो राखणदार आसता आणि लोक ताच्या विस्वासार रात दीस ते शिमेत वावुरता म्हूण मान्यताय. पर्वरे वडाकडल्या खापरेश्वर देवाचे स्थलांतर जाले. स्थलांतराक बरोच विरोध जाल्लो. मात कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसांक घेवन वडाक हात घातलो. विरोध करतल्यांक तांणी कोर्टाची ऑर्द दाखयली. हो जालो कायद्याचो भाग. मात धर्मीक मान्यतायेचें कितें? कॉन्ट्रॅक्टरान पुरोहीत हाडले. धर्मीक विधी केले. पुरोहीत सांगता ते प्रमाण तांणी खंय मुर्तेची तत्वां देंवयली. आतां खंय विधिवत हेर सुवातीर परत प्राण प्रतिश्ठा जातली. प्रुडंटान हे विशीं देवस्थानाच्या सुत्रांक संपर्क केलो. तांणी दिल्ले म्हायते प्रमाण देवस्थानाच्या कांय वांगडी खंय प्रसादाक गेल्ले. खापरेश्वराचे स्थलांतर करपाक प्रसाद खंय जावंक ना. देवाक ताचे सुवाती वेल्यान काडप शक्य ना म्हूण प्रसाद जालो. म्हळ्यार जे स्थलांतर जालां ते खंय प्रसादाचेर आड नदर करून. प्रसाद जावंक ना तरीकूय खंय खापरेश्वराक ताच्या स्थानावेल्यान काडलो. मुर्ती काडपा खातीर केल्ल्या विधीचेर प्रश्न आसातूच. मात मुर्ती व्हेली तिवूय खंय सीमे भायर. पंचक्रोशी मदलो एक देव खंय खापरेश्वर. हे शिमेच्या देवांचे साखळेत पयली बोडगेश्वर, ते उपरांत घाटेश्वर, थोटेश्वर, चावडेश्वर, बाबरेश्वर, काजरेश्वर, तळेश्वर, दाडेश्वर, साखळेश्वर, वडेश्वर आणि खापरेश्वर येतात. ह्या पुराय वाठाराची राखण करपी हे राखणदार देव.
इतले व्हडले जागृत देवस्थानातल्या देवाक त्याच्या झाडासयत उखलपाचे जे विधी केल्यात ताचो फुडें कितें परिणाम जातलो ताची खंय थळावे लोक प्रसाद घेवन चौकशी करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरे खापेश्वराचे देऊळ मोडपाचे प्रकरणात पर्वरे पुलीस मामलेदार आनी कॉन्ट्रॅक्टराक काँग्रेसीची क्रायम ब्रांचीत कागाळ. पर्वरेच्या खापेश्वराकडल्या वडाचे सुकूर नव्या सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जाता थंय ट्रान्सलोकेशन. देवाची मुर्ती एकेकडे आनी वड एकेकडेन पावोवपाचो परिस्थिती. लोक बेजार. पर्वरीचो आमदार म्हणटा राजकारण. पर्वरेचे खापरेश्वर देवस्थान मोडपाचे प्रकरण आयतार सावन गाजता. फातोडेर पुलीस बंदोबस्तात वड ट्रान्सलोकेट केलो आणि देवाची मूर्ती उखल्ली. या प्रकरणाचेर आता राजकीय आवाज उठपाक लागल्यात. काँग्रेसी वतीन सुनील कवठणकारान क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्या. जाय जाल्यार बायपास करूं येता आसलो आनी जर हे बीजेपीच्या सरकाराक जर जाय जाल्यार ते जाय तसो बायपास करता और अलायनमेंट हालयता. बांबोळेच्या ऑपोजीट जो प्रोजेक्ट आसा नियाज बी तें बिल्डींग आहा तो एक प्रोजेक्ट वाटोवपाक सबन हायवेच घुंवडायला. हरशी पॉलिसी आसा नॅशनल हायवेची की अशें टर्न घेवचे न्हय म्हणून. इतलें आसतना येदो म्हणून टर्न घेतला आनी तो फूल प्रोजेक्ट वाटयला. मिशन सेम सरकार खाता. आतां पर्वरीचोच मुद्दो घे. अलायनमेंट हालयल्लो जाल्यार मॉल वतलो आसलो. म्हणल्यार देवूळ गेला जाता मॉल वचूंक जायना. म्हणल्यार बीजेपीचें आज कितें जालां बाप बडा ना भैया सबसे बडा रुपया. वड काडला आनी देवूळ काडला ताचे एक्झॅक्ट फाटलो पोर्शन ओपन जाला आनी कॉमर्शियल जी बिल्डींग आसा फाटली ताची फ्रंटेज आज ओपन जाल्या. त्या बिल्डरान देवळाच्या फाटल्या पोर्शनाचो दुरीगूच बांदूंक नासलो. कित्याक बांदूंक नासलो? कित्याक ताका खबर आसलें हें सरकार जे लोकां खातीर दिल्लीचे लॉबी खातीर और व्हडले कॉर्पोरेट बिल्डरा खातीर काम करता तो तांकां हें देवूळ आनी देव खाली करून दितलो म्हणून. सगळ्यांत गजाल प्रत्येक गोंयकाराक ही पडटली तें कसलें सादें देवूळ नासलें केल्लें. काल पयर बांदलेलें 10 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदलेलें तें देवूळ आसलें जागेकाराचें जाका राखणदार म्हणटात. इतलो तुमकां सत्ता तकलेक मारली, इतलो उन्माद चडला बीजेपी सत्तेचो. आपाच्या अमित पालेकरान आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आम्ही फक्त मागिल्ले मान दिवन विधी करून मूर्ती आल्यार फोडून काडू नाका. सकाळच्या 4 मोडून काडू नका. पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा विरोधक खंय राजकारण करतात. हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता. इज अ टोटल प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा. पूण जातूंतल्यान जो विशय आसा जो सेन्सिटीव आसा तितलोच सेन्सिटिविटी आमकांय आसा. वी वील एन्श्युअर दॅट मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां ते योग्य दिशेन फुडें व्हरून सारके जाग्यार घालतले. वड ट्रान्सलोकेट करपा विशीं तज्ञ डॅनियल डिसुजा उलयलो. But the good thing is a lot of roots are there. So root damage जावना. So one tree is good and second tree was already a little infection at the base. But with chemicals and all, we'll see how we can repair this. I mean, make the tree better in a better condition. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंटरनेट केबलवाल्यांनी खंय ब्लॅकआउट शिडकावणी दिली ते प्रमाण ताणें ब्लॅकआउटची ब्लॅकमेलिंगूय केला. वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये म्हणटा केबलवाल्यांचेर घातिल्ले एक्शन कायद्याक धरून सगळ्या फॉर्मालिटी केल्ल्यो. संबंधितांक नोटीसय दिल्ल्यो. केबलवाल्यांकूय खंय सहकार्य ना मात पयशे वसूल करतले. काशीनाथ हेडावन. इंटरनेट ऑपरेटर कितें 11 काय 12 आसा ते कांयच करना. ते फक्त काळे केबल काडटा. आमचे केबल आशिल्ले ब्लॅक ते कट करपाक वता तांकां शॉक. ते खंयचो कट करतालो तेंच कळनाशिल्लो. वयर चडपाक मेळना ते रोल करून दवरल्या. सो हांवें थोडे पोल क्लियर करपाक गेले. ताणें मागीर ते ब्लॅकआउट केले सगळे. 26 पोल हांवें सकाळीं क्लियर केले. मागीर अरावंड मागीर उरलेले 43 सुमार जाल्ले. तातूंत हांवें ओल्ड पोल तातूंत ते GMC लागना काय लागना. हांणी फूल म्हाका धमकी दिली की आमी ब्लॅकआउट करतले. सगळे अंडरग्रावंड जेन्ना आमी इतले कोटी रुपया खर्च करून करता तुमी अंडरग्रावंड व्हरा मरे. तुम्ही म्हणटा ज्या दीस ब्लॅकआउट जालो कोणा इंटरनेट ना काय ना, हॉस्पिटलां डावन, RTO डावन, कलेक्टरेट डावन. ताजे खातीर काशिनाथ शेट्ये जबाबदार नाशिल्लो. काडली ताणें कितें केलें ते जाणा आशिल्ले की अशें ब्लॅकआउट त्या निमित्तान जर ब्लॅकआउट करत जाल्यार हांव गेलो की तांकां दुसरो काय ऑफिसर कोण हें करपाचें नाशिल्लें. म्हाका काडल्या उपरांत सगळे परते कशे आयले तर म्हाका 7 काय 7:30 ऑर्डर दिल्या. 8 सगळे परते आसा तशें सगळे कनेक्शनां. एक 10-12 कितें तरी सोडली जाल्यार. अजुनूय म्हजो चीफ इंजिनियर इज व्हेरी गूड.
म्हाका गॅरंटी आसा तो ते वसूल कशें नाल्यार कशें करून हाडटाले, नाल्यार आमी बाय लँड रेव्हेन्यू कोर्ट ते वसूल करून हाडटाले. पण वसूल करतलेच. वी वील स्टार्ट दॅट प्रोसेस, वी वील टेक इट टू द लॉजिकल. तुम्ही दुसऱ्या एसेटाचेर वास्को पावले हय आणि थंय तर तुमच्या आमदारा बरोबरच पेटले. हय कितें हें? अशें एक 500 मिटराचें कंपाऊंड आहा. तातूंत एक पयलो आसा पळय तो सकयल एकट्यान फोडला आनी आपल्याक वाट केल्या. दुसरो आसा ते देवळाक एकट्यान थंयच्यानूच 10 मिटर हांगासरल्यान 10 मिटर फोडला, दुसरी वाट केल्या. थंयच्यान 10 मिटर फोडला, तिसरी वाट केल्या. आनी थंयच्यान 20 मिटर फोडला, चवथी वाट केल्या. 4 वाट. तुमकां फाटल्यान वाट आसा न्हय, एक वाट दवरया नाल्यार 2 वाटो. तुवें एग्री जालो. तुवें कितें सांगलें? इन्स्पेक्शन. हांव म्हणलें कितें तुका कितें सांगलें? तूं म्हाका 1 2 3 4 खंयचें बंद करपाचें सांग. तूं म्हाका सांगत ना. सो हांवें एक तरी बंद करुया म्हणून पयलो आयलो. आनी हांवें तुका सांगलें बाबा सर हांव एक बंद करता. तुमचें कितें? तूं म्हज्या चिफान म्हाका काम दिलां न्हय. हांवें सुपिरियरा कडेन सांगलां तुमी चिफाक करा नाल्यार आमच्या पावर मिनिस्टराक करा किंवा चीफ मिनिस्टराक. आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें कामां करता न्हय. बंद करुया म्हणून. कित्याक भितर चोरी जाता हें जाता. तूं म्हणटा जायना. ओके डन. पण आमकां हें बंद करपाक बरें. तुजें काम कितें? तूं ऑर्डिनन्स हाड नाल्यार कोर्टांतल्यान हें हाड आनी आमकां सांग. घातला म्हणून तशें जायना न्हय. आमी आपणें एसेंब्लीन घातला तशें जायना सर. यू हॅव टू डू समथींग फॉर दॅट. दोनापावला आयटी खात्याच्या जमनीवेले अतिक्रमण मोडपाक सुरू. डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर ते प्रमाण मामलेदार तशेंच पुलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण मोडपाक सुरवात केल्या. टुरिझम आणि आयटी खात्या कडेन संबंधित बेकायदेशीर गजालींकडे कसलीच तडजोड जावची ना, मंत्री रोहन सांगता. आम्ही सध्या आतां म्हळ्यार दोनापावल आयटी लँडाचेर आनी आयटी लँड आसले ते हांगासर कोणी तरी इलिगली एन्क्रोच केल्या ताका ऑर्डर दिली आनी आयज सकाळच्यान ऑफिसर जशे मामलेदार जावं पुलीस मोठ्या प्रमाणात हांगासर आसा आनी डेमोलिशन हांगा सुरवात जाल्ली आसा. ही आयटी लँडाची एरिया भरपूर व्हडली आसा आनी हांगासर गार्डनिंग कोणी केल्ले शेड आशिल्ली. सो ते काम सध्या डेमोलिशन करपाची सध्या सुरवात जाल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर दोनापावलाच्यान नोटीस. हे विशीं आयटी मंत्र्याक विचारल्यार पर्यटन आणि आयटी खात्या कडेन संबंधित असले प्रकारांचेर कारवाय चुकना. हे अतिक्रमण मोडपाक सरकारान सगळ्यो फॉर्मलदादी पुराय केल्ल्याचे मंत्री सांगता. इलिगल जितले आसा रिलेटेड टू टुरिझम डिपार्टमेंट आनी आयटी डिपार्टमेंट थंय देर इज नो कॉम्प्रोमायज. हांव पयलो म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर अ स्ट्रॉंग डिसिजन ही हॅज टेकन. सेकंडली जे इलिगॅलिटी करता is somebody who is maybe otherwise talking about everybody's illegalities. And तो आज समज इलिगॅलिटीजान आसा जो न्यूजपेपरान आसा हातून आसा बिझनेसान आनी तातून समज सरकारान समज आज एक्शन घेतला बाय प्रोवायडींग ड्यू प्रोसिजर्स नोटीस धाडून सगळें करून सकाळी सगळें पळोवन घेतला. तांणी पयलीं नोटीस धाडल्या मागीर ऑर्डर काडल्या आनी ऑर्डरी प्रमाणे डेमोलिशन केलां. सो दे गव्हर्मेंट हॅज फॉलोड ऑल प्रोसिजर्स वॉट वे रिक्वायर्ड टू क्लिन्स अप द इलिगॅलिटीज. म्हाका दिसता टुरिझमान आनी आयटीन समज इलिगॅलिटीज आसा त्यो क्लिन्स आउट जावपाची गरज आसा. 18 वर्सां पयलीं हे सुवातेर आयटी हॅबिटॅट हाडपाचो प्रस्ताव तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान मांडिल्लो. काँग्रेसीची आदली अध्यक्ष सोनिया गांधीन प्रकल्पाचे उक्तावण लेगीत केल्लें. मात लोकांच्या विरोध आनी आंदोलनाक लागून 2007 प्रकल्पाचें काम बंद पडलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बोगस रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रकरणात फातोर्डे पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. रायच्या जुजे डिसुजा आनी बेंगळूरच्या जोराल्डाक पुलिसेन अटक केल्या. जोराल्डाक जुजेन खंय बोगस रेसिडेंट सर्टिफिकेट करून दिल्ली. जोराल्डाची सर्टिफिकेट मॅरेज रजिस्ट्रेशना खातीर वापरिल्ली. साश्टीचो सब रजिस्ट्रार आनी दक्षिण गोंयचो आदवोगाद असोसिएशन हे विशीं पुलिसेन कागाळ केल्ली. पुलीस फुडलो तपास करता. फेक रेसिडेन्स सर्टिफिकेटीची प्रकरणां वाडिल्ल्यान कांय दिसां आदीं साऊथ गोवा एडवोकेट्स असोसिएशन आनी साश्टीच्या सब रजिस्ट्रारान फातोड्डा पुलिशेंत कागाळ दिल्ली. मॅरेज रजिस्ट्रेशना खातीर बोगस रेसिडेंट सर्टिफिकेटी वापरिल्ल्याच्यो घडणुको उक्ताडार आयल्या उपरांत कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास चल्ला. 2 दीस फाटीं फातोड्डा पुलिसीन हे केसीन जुजे डिसुजा जो गांवान रायचो हाका तशेंच जेरल्ड हो गांवान बेंगलोरचो हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्या. अशें आयकूंक येता की जेरल्ड कांय म्हयने फाटीं आपली सिवील मॅरेज रजिस्ट्रेशन करपाक बेंगलोर सावन गोंया आयिल्लो आनी तेन्ना तो हे जुजे डिसुजाक मेळ्ळो आनी जुजे डिसुजान ताका फेक रेसिडेंट सर्टिफिकेट तयार करून दिली आनी जेरल्डान ते उपरांत आपलें सिवील मॅरेज रजिस्टर केली. उपरांत हाचेर इन्क्वायरी जाली आनी
इन्क्वायरी जाल्या उपरांत आतां गमन येयला की हे दोगांय फेक रेजिडंट सर्टिफिकेट हे इशूआन इनवॉल्व आहा म्हणून. सो तांकां दोगांयकूय फातोर्डा पुलिसांनी अरेस्ट केल्यात आनी फातोर्डा पुलीस हातूंत आनिकूय चवकशी तांची चालू आसा. कित्याक ही एकूच सर्टिफिकेट न्ही पूण असल्यो जायत्यो फेक रेजिडंट सर्टिफिकेटो सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसान मेवलेल्यो आसात. प्रुडंटा खातीर फातोर्डा सावन साविडेस. पळया निकती आयली खबर. मंगळारा बोरयेच्या एका ज्वेलरी शॉपाक उजो लागलो. आयज मॉर्निंग आमकां पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान 10:50 वर्सा आमकां एक कॉल येयल्ले की ज्वेलरी शॉपाक उजो पेटला. इमिजिएटली टर्न आउट करून पॉयंटार पावले. शॉपला कडेन गणेश लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप. हाका जे भितर मेल्ट करताले ज्वेलरी ते पायपांतल्यान थंय कितें ओपन जावन तेतून उजो पेटलो. सो हे इन्सिडंटान आमी ऑलरेडी उजो कंट्रोलान आसा, उजो पालयल्लो आसा. कितलें नुकसान म्हटलें कित्याक AC जाय तितले पेंटची ते जवळपास एक 50,000 अशें नुकसान जालें. घडणुकेत शॉपाचो धनी संकेत कारेकार जखमी जाला. संकेत कारेकर हो जो ओनर आहा शॉपाचो तो इंजर्ड जाता. ताका ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रेफर केल्लो आसा. तो सायडीच्या शॉपाचेर जो फायर एक्सटिंग्विशर हाडपाक वतालो सो त्या टायमार कितें जालें की ते चावी नासल्या कारणान तेणें फॉट मारली ग्लासाचेर. ते ग्लास लागून तो कट जालो पांय ताचो मातसो आनी ताका रेफर केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडकय आक्सन म्हणटा थंय बांदाक खावटे पडून लोकांच्या शेतांनी खारें उदक घुसलें. शेतकाऱ्यांनी रोयिल्ली भाजी उदकांत तुंबून काबार. एकल्याचें हजारांनी लुकसाण जालां म्हूण शेतकार सांगता. दर वर्साक ह्या सुवातेचेर खावटे पडून शेतकाऱ्यांचें लुकसाण जाता. सरकारान एखादो कॉन्क्रिटाचो बांद बांदून दिवचो म्हूण पंच मागता. मडकय आक्सन खाजनाचो बांद फुटलो. खाऱ्या उदक शेतात भरिल्ल्यान रोयिल्ल्या भाजयो काबार जाल्यो म्हूण शेतकार सांगतात. जायचे मात आसते म्हाका शेती दिसता म्हाका शेतकार कितें कितें लायता म्हाका सांग हांगासर. मिरसांगे लायता आनी कांदे आनी तांबडी भाजी. तांबडी भाजी तितून हें करता. हां मेन पीक म्हटल्यार कितें मिरसांग आनी मिरसांग सद्या वांयगण रोयना हेका लागून गोरवांक लागून. हां बांदना सायडीन आतां कितले दीस सुमार जाले. 4 दीस जाले. 3 दीस 7 दीस. थळावे पंच म्हणटात दर वर्सा ह्या सुवातेर बांद फुटता. सरकारान एकदाच हो बांद कॉन्क्रिटान बांदून दिवचो म्हूण मागणी. सरकाराक जाय ते खेप सांगले मात कोणूच काना मनार घेना. बांद फुटून सगळे शेतान उदक भरला. इतले व्हडले ते खावटे पडलावन सगळे लोकांचे इतले शेत रोवपाचे आशिल्ले. सगळे शेतान उदक भरून सगळे ओले जाले. प्लस लोकांनी म्हणून मिरसांगे रोयल्यो. खुबशे लोकांनी 50-60 लोकांनी मिरसांगे रोयल्यो. 4-5 हजार म्हणून रोपां हाडून रोयल्यो. सगळे इबाड जाले. कितें करपाचें हो बांदपाक कितें तरी उपाय करचो पडटलो. आनी बांदता जाल्यार तो कॉन्क्रीटचो बांदचो पडटलो. बांदता जाल्यार कॉन्क्रीटचोच बांदचो पडटलो. जाल्यार ताका उपाय ना. पयलीं आमचे जाणटे माती घालून करताले पण तशें काम आतांच्या लोकां कडेन जायना न्ही. कॉन्क्रीटचेंच काम करचें पडटलें. नाजाल्यार ताका आनी उपाय ना. म्हाका दिसता 500 तरी लोक आसा जशे शेत रोवपी. सो आतां कोण रोयता तांकां लुकसाण न्ही. कोण जाता तो बाबडो हाडून खातलो. बाकीचे कितें करतले. एक मेजर जो खावटो जो फुटलेल्या कारणान शुक्रारा हे जवळ जवळ हे जे लोक शेतकार आसा हे वांयगण म्हणल्यार मिरची जावं तांबडी भाजी जावं अशी कितें भाजी लायताले हे जे खारें उदक सगळे शेतान गेल्ले कारणान तांकां मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जाल्लें आसा. सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की एकदाचो हो समज जर कॉन्क्रिटान समज जर बांदून काडलो कायमचो जाल्यार एकदाचो तेंचो प्रश्न खंय तरी पयस वयतलो. आक्सणच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. टर्टल नेस्टिंग सायटीचो ड्राफ्ट केन्ना अधिसूचित करतले काय म्हणून गोंय सरकाराक हायकोर्टाचो प्रस्न. आगोंदा दर्यादेगे वेल्या आनी लागसारच्या 67 कथीत बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनाचो शोकस नोटीशी दिवन दवरल्यात. फुडें कांयच ना. कोर्ट म्हणटा ताची आदी तड लायात. आगोंदा दर्यावेळे लागसार गरजेचे परवाने नाशिल्ल्यान सुमार 67 अस्थापनांक GCZMAन शो कॉज नोटीस धाडिल्ली. ही अस्थापना टर्टल नेस्टिंग सायटीत आशिल्ल्यान ती सील करून मोडून उडोवची अशी मागणी करपी याचिका हायकोर्टात घातिल्ली. सोमारा जाल्ल्या सुनावणेत टर्टल नेस्टिंग सायटीचो ड्राफ्ट अधिसूचित करपा विशीं हायकोर्टान सरकारा कडेन जाप मागल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. Agonda beach issue matter came up before the court today
2 or 3 things have happened today. As far as 67 show cause notices which were issued to the parties, hearings of those show cause notices will be preponed by the CRZ authority, on which day the CRZ authority will consider, based on the reply or based on the document which they will produce, as to whether they should be stopped with carrying out with the commercial activities. That will happen. Secondly, as far as other structures are concerned, the CRZ authority will carry out an inspection within 1 week's time and submit a report to the court. Thirdly, as far as the Pollution Control Board is concerned, they are also going to pass appropriate orders in respect of structures who do not have any permission from the Pollution Control Board. As far as that draft is concerned, the government has already issued a draft. The court wanted to know as to when a final notification will be issued, and we are supposed to take instructions from the government, and we are supposed to tell the court about the finalization of the notification giving protection to the turtle nesting sites, which will have to be finally notified. So that is what the court has asked. Next hearing is kept in the next week now by the court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कुंकळे हिट अँड रन केसीत एकलो आगताक गेलो. गाडयेचो धपको बशिल्ल्यान पायबांद कुंकळेचो 32 वर्सांचो संतोष नायक सोंपलो. घडणुके उपरांत गाडये सयत फुज्जो. पुलीस केस जाल्या. तेवटेन म्हापशां धुळेरांत पुलिसेची बस आनी स्कूटरीचो हिट अँड रन. स्कूटरवेली बायल आनी तिचो पूत जखमी. पुलिसेची बस चलोवपी खंय फुज्जो. सोमारा कुंकळे जाल्ल्या हिट अँड रनात 32 वर्सांचो संतोष नायक सोंपलो. अपघाता उपरांत गाडयेन थंयच्यान पळ काडलो. पुलीस सोदतात. हो आतां एक्सिडेंट जालो म्हणटा हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो पर्यंत वायडींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो पर्यंत कंदर सुटापाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, ताका लागून रोड पावना हो. आनी मागीर माहिती जाता, मागीर ह्यो गोश्टी करता लोकांची हो रोड कसो बायपास जावपाक जाय तो जायत. आनी सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. मजगती धुळेर म्हापशां पुलिशेच्या बशीचो धपको लागिल्ल्यान स्कूटरीचेर वचपी एक बायल आनी तिचो ल्हान चलो जखमी जाला. बस ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडला. थंय दोळच्यान म्हाका हॉर्न मारतालो. तो फुडें वचूं न्ही म्हणून हांव अशी सायडीन आयली की म्हाका अशें मातशें आरशे आशिल्लें मातशी तेकलें. म्हाका तें चलोवपाक जालें ना. अशी तेकली की मागीर बॅलन्स चुकून हांव पडली. तुम्ही साईड मारताले सायड येतालें हांव हांगा. सायड मारताली ना. तो दोळ म्हाका वोते तें जंक्शन आसा न्ही तें वाळके स्टॉप ते म्हाका हॉर्न दितालो. म्हणल्यार फास्ट वच म्हणून. हांव अशी स्लो येता. तो फास्ट वच म्हणून हॉर्न मारतालो. हांव मागीर कितें केलें तो गेलो वचून न्ही म्हणून हांव हांगा सायडीन घेतलें. हांगा सायडीन घेवन घेतलें. हांगा सायडीन घेतला हांवें. मागीर तो ओवरटेक करपा आयलो. ओवरटेक करून म्हाका लागलें. मागीर अशें तेकून गेलो. मागीर तेकलें गाडी. जाल्यार गिरींतल्या ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन तिसरो हिट अँड रन. एका अनवळखी गाडयेन धपको दिल्ल्यान टू व्हिलर घेवन वचपी एकलो सिनियर सिटीजन जखमी जाला. ड्रायव्हरान गाडये सकट पळ काडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यारच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बे प्रुडंट, बे सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.